आणि खरेंच म्हणजे विंगडच तेंत करिये जाय जाल्यार वाड्यान एका म्हयन्यांत आमी खरेंच मेळटी मागणें करया असो तातूंत कांय पूण दोनीय परतून सज्जिगे बदल केल्या जायना कुंकडा मास आनी दुकरा मास भरशिल्ले बरी जाता ते विंगड डिश केल्यार बरें आनी वाडावळ जायना आतां एक जड लायल्या उपरांत ताका फावो त्या वेळार फावो ते इट घालून तसो त्या माते जड वाडटा सोंड सोडल्यार उदक घालनातल्यार आनी ते कोणा म्हणजे जबाबदारी घेवचे नातल्यार आमच्या वाडा महोत्सवाची गजाल जाता पोरूंक काडिल्ल्या फोंडांत लायिल्ल्या तातूंत येवचे वर्सा परतून लावचे आमकां देखून सुरू करचें परतून सुरू करचें तितल्यान तामिळनाडूंत तांणी चिल्ड्रन्स पार्लिमेंट म्हणून केलां चल म्हळ्यार तातूंत आरंभ जाल्लें तें हाचे तावनूच आमच्या समुदायातावनूच ते इस्कॉलांनी हळ्ळेंनी पुरा तांचे भुरग्यांच आसात भुरग्यांचे कशें ते प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पूर आसात तांणी पुरा सामाजीक हाका केलें सामाजीक बऱ्या पडच्या खातीर पूण तेगून फाटीं वचचें पडटा मुळाक आतां कुटुंबांत बाबर्थ ना जाल्यार हांगा वयर सामको उणो जाता युरोपान जाल्ली गजाल आमकां कळिता ही गरजेन लोक ना कित्याक मूळ कारण कितें हांगा वाळे लागल्या मुळाक देखून बेजीक म्हणटना मूळ हांवें पवीस सभेच्या थंयसर जायचे समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत आमच्या फिरगज कुटुंबांत सबार संघ संस्था आसात तांची वेगवेगळी ध्येय उद्देश धोरणां आनी प्रासात देखून एका संघटनाच्या सांद्यांनी वचून आनी एकांत बसोवंक जायना कातोलीक सभेच्या सांद्यांनी वचून सांविशन पावल सभेच्या सांद्यांत ह्या थंयसर सभेंत बसोवंक जायना ह्या स्त्री संघटनाच्या सांद्यांनी येवन युवा जाणांच्या संघटनांत ती बसोवंक जायना तेच प्रमाणे हर एका संघटनाक तांचे ध्येय उद्देश धोरणां म्हूण आसात पूण वाड्यांत आमी जमती करता आसतना थंयसर हे संघटन ते संघटन हाणे ताणें येवन वचो म्हूण कांय ना थंय सक्कडी येतात सक्कडी सांगता मेळोन जमत चलयतात हे जमती फाटल्या सुमार 3-4 दांकड्यान जावन चलत आयल्यात हे काळा खातीर आरंभ जाले हाची तत्वां कितें आनी ताच्या परिकल्पन कितें आमच्या देशांत निरंतर हे चलत आसात आज खंयच्या स्थितीर आसात ह्या विशयांत आज आमी संवाद चलयता आनी आमच्या संगी संवाद चलोवंक आसात मानादीक बाप जोकीम फेर्नांडीस तांचे मोटवेन हांव परिचय करून दिता गांवांत ते सिद्धकाट्टे फिरगजीचे सेमिनारीक भरती जावन तांकां 1994 इसवेंच वोर्द मेळ्ळी आनी त्या उपरांत ओमजूर फिरगजींत तांणी सहायक विगार जावन वावर केलो आनी तो वळूत थंयसर फिरगजींत ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत भोव क्रियाळ ते जावन आसले आनी त्या उपरांत सेमिनारीक येवन तांणी सेमिनारिस्तांक तरबेती दिवच्या वावरांत आपली सेवा दिल्या निरंतर लांब काळ पर्यंत 16 वर्सां आनी तो वळो पुण्यांत वचून तांणी संस्कृत आनी पाली बस ह्या विशयांत अध्ययन केलां मास्टर्स डिग्री आनी तशेंच दिल्ली वचून इंडोलॉजी इंडियन थियोलॉजी ह्या विशयांत तांणी थंयसर अध्ययन केलां स्नातकोत्तर पदवी अशें 16 वर्सां ह्या जाकांक तरबेती दिवच्या वावरांत तांणी तांची दीर्घ सेवा दिल्या आनी थंय जावन उपरांत केलराय फिरगजेक ते विगार जावन आयिल्ले आनी तशेंच थंय ती 5 वर्सांची सेवा जाल्या उपरांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे निर्देशक जावन आसात फाटल्या 5 वर्सांनी जैतो अनुभव आसा सेमिनारिस्तान शिकयल्लो आनी तशेंच विगार जावन काम केल्लो आनी तशेंच आतां ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे निर्देशक जावन तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मानादीक बाप जोकीम फेर्नांडीस हांकां स्वागत म्हणटा देव बरें कर वेलकम देव बरें थँक्यू फादर तुमच्या लागीं आज पयले सवाल आमच्या पवीस सभेक सादारण 2000 वर्सांची चरित्र आसा आनी हांव चिंता चड उणें एक 35-40 वर्सां जावंक पुरो आमच्या देशींत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय स्थापन जावन इतल्या लांब काळाची चरित्र पवीस सभेक आसतना ल्हान क्रिस्तांव समुदाय नातले हे काळा खातीर एकत फावटी चिंतप उपजलें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आरंभ करचें काळा खातीर ह्या
उलोवपाक आपयल्याक तुमकां देव बरें करूं आनी सगळ्या विक्षकांकी म्हजे वंदन. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय ते आरंभ जाल्ले 1960-70 इस्वे त्या अवधेंत ते लातीन अमेरिकान तेणे आरंभ जाले. उद्देश आसलो इतलोच, पवित्र सभेंत बदललेल्या काळाक सरी जावन वातिकान दुसऱ्या महासभे उपरांत गोवळीक मिसांवा पासत आयिल्ले, गोवळीक मिसावाक आदार जावचे पासत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय उदेंवन आयले. ते लातीन अमेरिकांत उदेंवन येता आसतना थंयसर ताका 3 संगत्यो मुळाव्यो आसल्यो. एक लोकांक शिकोवन दिवचे पासत, शिकपाचे लोकांक वस्तू लोकांक शिकप नासलें, शिकप दिवचे खातीर मुळावे बेजीक एज्युकेशनल म्हणून त्या हंताचेर उदेले. आनी तशेंच वावर कामा खातीर काम करून तांणी जोडच्या पासत तशें मुळावें ल्हान ल्हान पंगड करून तांकां वावर दिवचें तसलें. आनी तशेंच सामाजीक सुदारणा पासत ह्या उद्देशान ते आरंभ जाल्ले. आनी उपरांत शिकप पवित्र सभेची न्हय, अशें सेक्युलर शिकप. पूण तशेंच तें वातिकान दुसऱ्या महासभेन अशें येता आसतना पूण हांगासर ताचे बराबर आत्मीक वाडावळी जाय, पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणान जिये जाय म्हणलें तें चिंतप हें आसलें. आतां पवित्र सभा आयल्या, देवान आयल्या, पूण वेळा काळाचे गुर्त समजोवन सायन्स ऑफ द टायम्स समजोवन थंयसर देव सोम्याची सुवार्ता कशी परिणामकार रितीन प्रगट करीचे म्हणल्यार त्या उद्देशान ती आयली. लोक व्हड संख्यान लोक आसा, इगर्जांनी लोक भरता, पूण ते काडया पेटींतल्या काडयो आसले बरी, एकामेका ते साळावळ संबंद मस्त उणो जालो. आनी त्या देखून हांगासर सेल्फ इव्हांजलायझेशन म्हळ्यार आपणाक आमी सुवार्ता प्रगट करीचे आनी ती सुवार्ता हेरांक दिजे आनी हे सुवार्ते सक्स जायचे. त्या उद्देशान व्हॅटिकन दुसऱ्या महासभे उपरांत ही चळवळच म्हणीत ती आरंभ जाली. सुरूक काय पंगड चामा म्हणटाले, चामा ल्हान पंगड, क्रिस्तांव म्हणटा ल्हान पंगड म्हणटाले. आनी त्या उपरांत विविध नांवां ताका आयलीं आनी अशें. पूण मूळ उद्देश आसा हांगासर 3 संगत्यो, त्यो आतांय आसा ल्हान समुदाय. 3 संगत्यो. एक शेजार आनी सांगाता मेळचें, दुसरें देवाचें उतर वांटून घेवचें, तिसरें सेवा ती कार्यान दाखोवची. ह्यो 3 संगत्यो मुळान जायज्यो आसल्यो आनी हांतू सकट बाकी संगती पुरो आटापल्यात त्या उद्देशान. देखून पवित्र सभेंत केवल तकलेचे म्हळ्यार रिच्युअल्स या थियोलॉजिकल त्या लेवलार उदोवन आयिल्ले न्ही समुदाय उदोवन आयिल्लेच मुळान तावन लोकांच्या सदांच्या जिविताच्या गरजाक शिकप, वावर, काम थंय तावन आनी थंयसर आमी सांगातपण दिजे, पूण देवाच्या उतराच्या प्रेरणान दिजे म्हणून थंय तावन ते उदेवन आयले. आनी आतां आनी ती गरज कित्याक पवित्र सभेंत सुवार्ता प्रगट करची मिशनरी ते स्थळीय मट्टार जायचे. आतां दुसऱ्या वातिकन महासभे उपरांत स्थळीय पवित्र सभा म्हण चर्चेस इन मिनिएचर म्हणटात, एक कुटुंब जाल्या वाडो ते आमच्या मंगळूर जाल्यार वाडो ते विस्तारलेले कुटुंब जाता, मागीर फिरग जाता. तशें स्थळीय म्हळ्यार बेजीक म्हळ्यार मुळाव्या हंतार तावनूच ती सुवार्ता प्रगटणेचें वावर जायचे आनी सोम्या स्वतो अनुभोग जायचे. त्या उद्देशान ते आरंभ जाल्यात. थोडे फावटी आमी पळयता काले म्हूण सांगल्यार कातोलीक पवित्र सभेंत न्ही हेर पंगडांनी कोण एकलो प्रिचर आसता, सुरवेर खंय ल्हान हातूं स्टार्ट करना, मागीर तांचे सभा व्हडली वाडता. उदाहरणां सांगचें जाल्यार बेनहीन, जॉयल ऑस्टीन आनी मागीर सावथ कोरियन तांणी प्रासाद घे तांच्या जमतेनी एके फावटी चलता आसतना हजारांनी लोक जमता, व्हडले क्राउड्स. आनी ताच्या उपरांत थोडे फावटी ते म्हणटात आवर्स इज द बिगेस्ट कॉंग्रिगेशन इन द वर्ल्ड म्हणून. सो एका वाटेन आमी पळयता काले म्हूण सांगलें हे व्हडले सभा थंय जायनातलें बरेंपण म्हूण सांगल्यार ते व्हडल्या सभांनी मेळटना सांगाता मेळोन मागणें करतना आनी पुरो हें करता आसतना एका रितीचो हुरूप येता आनी त्या उपरांत उत्साहान लोक येतात. तसले उत्साह या हुरूप हांगासर ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायानी आमी जोडूंक साध्य आसा की. आनी थंय जर तर तशें चलता आमी कालाक ल्हानशा पंगडांनी वचचें.
सुरविले हंतर हे समुदाय आराम जाल्यात प्रोटेस्टंट आनी असल्या पंगडात चरित्र आमकां पळयतना सुरवेचे अंतर तांच्याच पंगडांनी जाल्ले ल्हान ल्हान म्हळ्यार 10-12 कुटुंबां सांगाता मेळोन तशें सुरू जाल्लें तें मागीर ते पेंटेकॉस्टल्स म्हणटा म्हण तांचे ते आराम जाल्ले मागीर ते हांगासर आयले कातोलीक पळय सभेंनी ते आयले पूण हांगासर आतां ते पंगड मस्त आसात पूण हांगासर 4 संगत्यो आमी वडोल सांगले आसात 4 संगत्यो परतून उडासा कडचेल्या पळय सभेचे कितें ल्हान समुदाय कितें म्हणून ह्यो 4 लक्षणां आमकां पळयल्यार कळटात एक शेजारी सांगाता मेळचे दुसरें देवाचें उतर प्रगट करचें तिसरें सेवाती कार्यान दाखोवची आनी चवथें संबंद आख्ख्या पवित्र सभेंतय हे आमच्या आमी सत्मान तांदूत आसा एक सगळी पवित्र सभा एक म्हणल्यार तें युनिवर्सल चर्च आनी दुसरें देवाचें उतर पवित्र आनी तिसरें कातोलीक संबंद आमचे ते चवथें संबंद सगळ्या पवित्र सभेचे अपोस्तोलीक आतां हे खंयचेय एक ना जाल्यार तें सेक्ट जालें या क्लब जालें देखून शेजारचे आनी सांगाता मेळाचे हांगासर व्हड पंगड आनी ते वाव एक्सपिरियन्स ते न्ही हे हांगा सदांच्या जिणेंत सांगातपण आतां कितें सिनोडांत म्हणटात जर्नींग टुगेदर सदांच्या जिवितांत आतां सदांच्या जिवितांत जियेत आसतना तुका तो सांगातपण दिवचें सुलभायचें न्ही कुटुंबाचें जिवीत आसा कुटुंबांत पती पत्नी आनी भुरगीं तांच्या सदांच्या जिवितांत सांगात दितात आनी सोम्याच्या नांवान तीं जियेतात बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी पवित्र नदीच्या त्या फावंडेशनाचेर त्या बुन्यादीचेर तांचें जिवीत बांदून हाडटात हें कुटाम आतां तें कुटाम वाडो म्हण येतना शेजारा येतना एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणटा आमी कुटुंबाचे तिकेशे विस्तार जाल्ले तुजें धाकटें कुटुंब सदां थंयसर कितें जाता बाबर्थांत जियोंक प्रेरण दिवंक जाता हे एकलो प्रिचर येता ताची चिंता दिता ताचें हें करता कंतारां घेवन तें वाव एक्सपिरियन्स म्हणचें तांतू बसता त्यात बरेंपण आसा पूण हांगासर निरंतर तें आनी निरंतर सांगाता हेचें हें सदांच तुजो हात धर नसलयतले कोणात हें व्हड कार्यक्रमां जातात नांवां खातीर जाता थंय पूण हांगासर निरंतर हाताक हात धर म्हणले बरी आमी चलतात तुमी ल्हान समुदायाची पिंतुरां आनी पळयल्यार तुमकां अशें दिसता पुराय अशें हातान रावन तें सांगातपणाचो गुर्तू तो सोम्यान सुरवेर आपोस्तलांक केल्लें तशें सांगाता हाडन ते सांगाता समकले सांगाता येताले ताचे उपरांत सुरविल्या पवित्र सभेंत आमी तेंच पळयता सांगाता येवन ल्हान ल्हान पंगडांनी सांगाता मेळटाले उंडो मेळोवंक सांगाता मेळटाले घराणींत आतां एक गरजो जाल्यो तेदोळा गरज बावार्थाचें फाळणें बावार्थ बांदून हाडचें फाळणें तो बावार्थ थंयसर कट जालो मागीर व्हड संको चडलेंच ही गरजो कातेद्राल अशें व्हड व्हड जालें आमचें पूण तेगून फाटीं वचचें पडटा मुळाक आतां कुटुंबांत बावार्थ ना जाल्यार हांगा वयर संको उणो जाता युरोपांत जाल्ली गजाल आमकां कळिता ही गरजेन लोक ना पूण कित्याक मूळ कारण कितें हांगा वाळये लागल्या मुळाक देखून बेजीक म्हणटना मूळ हांवें पवित्र सभेच्या थंयसर जायचे आनी आमकां तो अनुभव हांगासर जावचो सुवार्ता मांडूंचो अनुभव तो सुरविल्ल्या क्रिस्तांव जाल्लोचो तो अनुभव आतां पवित्र पुस्तक म्हळ्यार विविध काळार विविध बरोवपी आनी विविध भासांनी पूण पवित्रात्म्याच्या विशेष प्रेरणाकल बरयल्लें पुस्तक पळय आतां तें देवाचें उतर आतांय वाचतना आमी आतां नियाळतना तो पवित्र आत्मा आमकां प्रेरीत करता त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आतां कुटुंब ते कुटुंब आनी तें विस्तारलेले कुटुंब वाडो या आमी दुसऱ्या देशीचे क्लस्टर्स म्हण केल्यात म्हळ्यार वाड्यान मस्त घरां 200 घरां आसा जाल्यार मुंबय आनी प्रधान क्लस्टर केल्यात 20-25 घरां तशें तें थंयसर त्या देवाच्या उतराच्या प्रेरणान जियेतात आनी क्रिस्ताची ती मौल्यां तांच्या जिणेंत घालून हाडून जियोंक आदार जाता आनी हो सांगातपणाचो अनुभव विशेष कशें कुटुंबांत आवय बापायच्या सांगातपणांत भुरगीं बावार्थांत वाडावळ जोडतात तशेंच हांगासर वाड्यांतल्या मालगाड्यांच्यो त्या अनुभवान ती वाडत वेतात आतां एक हांगासर आमी गजाल पळय जे सुरविली आमची कुटुंबां अविभक्त कुटुंबां आसलीं मस्त जालीं घरां आब व्हडली माय बाप्पू मावशी माशा मस्त जाणां घरां आसतालीं आनी बावार्थाची एक साक्ष ह्या आमकां ल्हानांक मेळटाली व्हडांत ल्हानांक मेळटाली मागण्या सांगाता मेळटाली ते वेळा मेळटाली आतां न्युक्लियर फॅमिलीज येवन
ही बावर्ताची साक्ष भुरग्यांकय मेळटा हय काही मेळना घरांनी मेळना इगर्जेंत व्हड संघो आसा पूण तसली परिस्थिती हांगासर जाता वाड्यांत मलगड्यांत सकडांत थंयचेडे येताना भुरगीं पळयतात तांणी मागची रीत पळयतात वाजची रीत पळयतात हे एक तांकां प्रेरण जावंक पावता आमच्या मंगळुरांत दुसरे कडेन हांव येता भारतभर हांव येता ल्हान भुरगीं थोडे कडेन शिकपी आसची युवजन मात व्हडां आसात शिकपी ना तांकां वाचूंक जायना पूण हे तरणाटे पळयत पुस्तक व्हडल्यान वाचतात 3, 4, 5 पटी वाचतात ही आयकतात तशें आनी एक रितीन पळय बावर्ताक पुरक जाता ल्हानांक वाचूंक शिकले ते तांकां हे बावर्त प्रसार करूंक अवकाश मेळ्ळो आनी व्हडांकी तांकां बावर्ताची कितें पळयत पुस्तक आयकूंक ह्या तरान एक अवकाश मेळ्ळो अशें तो अनुभव विशेश आसा तो अनुभव कोणाक मेळ्ळो आसा तांकां ते समुदायान मुखार वेतात निजाम सांगचे जाल्यार हे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय दुसऱ्या नांवांनी आमी आपयता पूण ते एक नव्यान चिंतप न्ही पूण हाचे मूळ आमच्या मुळाव्या पवित्र धर्मदूतचे कृत्य पुस्तक वेताना तेंत आसा परत्याने फावटी रिडिस्कवरी म्हणटात पळय आमच्या अस्तित्वान तशें म्हणटा ताजे पोरण्या सोल्ले करता आमी अशेंत देवान एक विंसून काडली एक फर्जा हांव तुमचो देव तुमी ल्हानशी फर्जा इस्रायल परजे विंसून काड ताचे मारिफात ताका ताणें उगडापें केलें मागीर नव्या सल्ल्यान परतून तित्त फर्जा आमी म्हणचें आमी नवी विंसनार फर्जा म्हणटा हांव तशें हाचें मूळ देवाचें आतां ताच्याकीन पयलीं आमी त्रिंदादस पळयत पवित्र इंदादीस एका कुटुंबान जी येता म्हणटा चित्त मूळ आणि त्या पवित्र इंदादीक देखून आमी त्याचे प्रतिफल जरी एक कुटुंब आणि एक वाडो इजम कितें समुदाय आसा तें एक्सटेंडेड फॅमिली तशें येता आतां सादारण हे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आरंभ जावचे पयलें वाड्या जमती म्हणटाले खरें ताज्या मागीर सवकास ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हणून सुरू केलें आतां बेजीक एक्लेजियल कम्युनिटी म्हणून एक नवेत टर्म ह्या नांवां आमी आयकता आतां हे दुसरी नांवां आसात हाचे एसेन्स संगत एकतगी ह्या दुसऱ्या नांवां प्रमाणे ताज्या फाटल्यान चिंतपी विंगड आसा परिकल्पना हे बरें सवाल सुरवेर आमच्या देशांत वाड्या जमती म्हणून आरंभ जाल्यो पूण पळोवंक गेल्यार सगळ्या संवसारार 400च्याकय चड नांवां समुदायाक आसात आतां भारतांतच विविध नांवां आतां आमी हांगा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हणटा कन्नडान खेर क्रिस्तांव समुदाय याने मलयाळी भाव आमचे केरळान पुरा कुटुंबकूटम म्हणटात मागीर हाणे तामिळनाडून गेल्यार ते अनपीएम म्हणटात आनी अशें विंगड आसात पूण सुरवेर हाचें नांव आसलें बेज एक्लिजियल कम्युनिटी म्हण ते लातीन अमेरिकांत ताणें आरंभ केल्लें ताचे उपरांत बेज एक्लेजियल कम्युनिटी आतां कोंकणी सांगचे ल्हान बावार्थी समुदाय ल्हान क्रिस्तांव समुदाय मुळावी क्रिस्ती समुदाय तशेंच वाड्याघरांचे सहमिलन क्रिस्तांवांचे ल्हान समुदाय अशे मस्त शब्द आमच्या मंगळुरांत आमी वापरल्यात आतां फादर डिलिमाचे 2 बूक सुरवेर आयिल्ले ताणें बरयल्ले आसात एक वाड्याघरांचे सहमिलन आनी एक मागीर बरयलें क्रिस्तांवांचे ल्हान समुदाय मागीर आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय अशें जालें पूण आतां मूळ हातूंत नांवां विंगड आसात पूण मुळावें पूण चारित्रीक तरान लातीन अमेरिकान सुरू जाता आसतना तातूंत पॉलिटिकल इल्लेशे विशय आशिल्ले म्हळ्यार पॉलिटिकल म्हळ्यार हांगासर लोकांची सुटका थंयसर कम्युनिस्टांच्या हातांत आसतना तातूंत कम्युनिटी चिंतप ते नासलें पूण तांची मेथडॉलॉजी तांणी वापरली तांची रीत कितें सकडां वांटून घेवचे ती रीत ती देखून थंयसर बेज एक्लेजियल कम्युनिटी आपयताले ताचे उपरांत कितें जालें आतां आमी हांगासर सुमार आमच्या भारताक येताना 82 इस्वेंत आयले 86 इस्वेंत हांगासर आयला 87 अधिकृतान मंगळुरांत आरंभ जाल्लें हांगा येता आसतना आमचे वाड्याचे जमती जाताल्यो वाड्यान लोक सांगता मेळटालो अशें दुसऱ्या कारणां खातीर कशें कराराक ताका सांगता मेळटालो सांगता मेळटालो तेर्स म्हणटालो तशें पुरो थोडें जातालें आनी थोडे वाड्या जमतीन आमकां तें आरंभ केल्लें मागीर मेथोडॉलॉजी आयली ताका लुमखो मेथोडॉलॉजी म्हणटा आमी लुमखो मारिफात तेदोळ म्हणसर आमी सुवार्ता वांटून घेवची रीत विंगड हाडली आमकां फादर आर्थर पेरेर ते दाडा डिरेक्टर आसलो तांणी बारी लुमखो म्हळ्यार लुमखो एक व्यक्तीचें नांव आनी ताच्या थंयसर तें एक सेंटर थंय ताचेर रिसर्च करून सुवार्ता वांटून घेवची विविध विधानां बरो आयलीं
आणि ती रीत हांगा येता आसतना ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हूण नांव आयलें. वाड्या जमती वय पूण ल्हान क्रिस्तांव समुदाय. वाड्या जमती म्हणटना तातूंत सुमार संगती आसा, खंय सांगात जमयेत, पूण हे वाड्या जमती ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्यो जमत्यो. पूण मूळ हांवें सांगले प्रमाणे ते 4 संगती आसा जे वय. शेजारी सांगता मेळटात, सुवार्ता वांटून घेतात, मागीर कितें सेवा कार्यान दाखयतात, मागीर संबंद आख्या पवित्र सभेत अशें ते आसून मागीर ही नांवां आतां सांग दुसऱ्या गांवांत तांच्या ज्या भाशेक लागून विंगडात, पूण मूळ हांवें तत्व तेंच. सांगत असं बेसिक ह्युमन कम्युनिटीज म्हणचे आयकलां. हय. आता बेसिक ह्युमन कम्युनिटीज म्हणटा आसतना तातूंत हांव चिंता ते केवल क्रिस्तांवांक मात्र सीमित न्ही म्हूण दिसता, म्हणल्यार दुसरेय आसात तातूंत. आतां अशें जर तर सांगाता मेळ्ळें जाल्यार हेर धर्माचेय खंय एकादो सांगाता मेळ्ळ्यार उरले परा करून जाता, कारण म्हळ्यार बरी कामां करी येता आनी कितें समस्या आसा ते पर उलय येता. पूण देवाचें उतर थंयसर आमकां वाचूंक परगट करूंक जावचें ना. असल्या संदर्भाचेर ह्या समुदायांक आमी भावार्थ्यांचे समुदाय म्हणूंक जावचें ना म्हूण दिसता म्हाका. वय तो वळू हे समुदाय ते सादारण उरले क्लब आसात पळय त्या प्रमाणे तुमी चिंता कितें म्हणटात? खरें बेजीक ह्युमन मुळाव्यो मनशा समुदाय म्हूण हांगा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तातूंत आतां एका फ्लॅटांत म्हणल्यार या आतां मुंबयत असल्या DSCGनी फ्लॅटांत लोक जे येता आनी हे जाल्ली गजाल. मुंबयंत बेजीक ह्युमन कम्युनिटीज म्हण तांणी केल्यो. फ्लॅटांतले पुरा आयले, क्रिस्तांव मुस्लीम पुरा सांगता मेळटाले ते. थोडे हप्त्याकेटी सांगता मेळटाले, म्हयन्याकेटी सांगता मेळटाले. सांगता मेळटना तांच्यो सामाजीक गरजो, फ्लॅटाक उदक ना ते ना, ताच्या खातीर तांचे पयले तशें केलें. आनी तातूंत इल्लेशें चडीत कुडशिल्लें म्हळ्यार तांणी शेजाऱ्या निताळाय करची, कानुना मुखार फायट करचें, कोणाक अन्याय जाला जाल्यार तशें. पूण त्यो समुदाय चड तें उरल्यो नात. ते म्हळ्यार थंयसर चडीत कमिटमेंट जाय पडटा. हांगा एक सूख चिंतप आसा, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जावन मुखार वचोन मागीर ल्हान कितें मनशा समुदाय जावचें म्हूण ना, तें पॅरलल. हांगासर ल्हान क्रिस्तांव समुदाय विंगडच ते जे हांवें 4 विशय कितें सांगले ते आसात. शेजारी सांगता मेळटात, देवाचें उतर, सेवा आनी संबंद अख्ख्या पवित्र सभेत. हे 4 संगती ना जाल्यार समुदाय न्ही ते. आतां हांगासर तुमी सांगले प्रमाणे देवाचें उतर आनी दुसऱ्यो वाशेत. आतां दिपावळी आतां थोडे कडेन फेस्तां आचरण करतात, थंयसर साध्य आसा, थंयसर हेर धर्माच्यांक आपयतात, थंयसर पुरा सांगता. आतां केरळांत गेल्यार थंय ओनम सांगता आतां कोडयाळांत थोड्या आमच्या वाड्यांनी 8 इडोंजी दिना म्हण आतां करतात, 8 इडोंजी कोटा म्हण थोड्या वाड्यांनी करतात. ते सकडांक आपयतात, थंयसर देवाचें उतर वाचतात. म्हणजे पवित्र वाचलो, मागीर भगवद्गीता वाचलें, कुराण वाचलें, तशें वाचून तातूंत कांय व्हडलो नियाळांनी ना आनी देवाच्या उतराचें प्रेरण करचें न्ही. हें एक सामाजीक कार्य, पूण ही एक माया मोगान जिवोवची रीत, तें बऱ्या पुरबायची गजाल ती. आतां ल्हान क्रिस्तांव समुदायान जाल्ल्या अनुभोगांत आमकां तसले समुदायान जिवोवंक मोग जायत. आदार म्हणजे हांगासर सांगतपणाचो अनुभव जावन आमी आमचे मात चिंतचे न्ही, तांकां आदार दिवचे. देवाचें उतर जें प्रेरण आमकां खंडीत असल्या समुदायांत मेळना, पूण हाचें शिखर न्ही तें पॅरलल तें न्ही. तुका ल्हान क्रिस्तांव नासतना आमचे समुदाय आसत, मनशा समुदाय आसत. आतां स्वसहाय संघ म्हूण आसात, स्त्रियांचे संघटन आसात, थोडेशे आसा संघटन, ते मनशा समुदायच. आनी आमचे प्रयत्न तें जायचे. म्हणजे आमच्या भारत असल्या सबार जशे धर्माच्या लोकां सांगता जी येतना तसले समुदाय आमकां भोव गरज आसात. आनी आतां हें ते आमचे ते विकराळ परिस्थिती आमचे पंगड जावन पयस येता आसतना ते जाय. पूण आमी ते ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तोंड उदेंवचे न्ही ते, पूण हे सपोर्ट करतात ताका. वो आमचो अनुभव हांगा जाल्लो थंयसर आमकां सपोर्ट जाता, तशें आमी आलोचन करी. आतां अशें जाल्लें हांगा केरळांत तामिळनाडूंत तांणी चिल्ड्रन्स पार्लिमेंट म्हूण केलां. चल म्हळ्यार तातूंत आरंभ जाल्लें तें हाचे तावनूच आमच्या समुदायातावनूच. ते इस्कॉलांनी हळ्ळेंनी पुरा तांचे भुरग्यांच आसात, भुरग्यांचे कशें ते प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पुरा आसात. तांणी पुरा सामाजीक हाका केलें, समाजीक बऱ्या पडचे खातीर. मागीर तातूंत सुरवेर बायबल आसलो, मागीर भायर पडलो. मागीर ते सांगा हें मात उरलें. आतां फादर एडवीन तांणी कोणें सुरवेर हांगा सुरू केल्लें. आमच्या भारतांत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय हाडूंक खोटार दीस फादर एडवीन
ताणें आराम केल्ले आनी विस्प बॉस्को फेना हे पुरा सुरविल्ले म्हूण वय आतां तांच्यातून कितें जालें कोर्टा त्या हे पयत पुस्तक भायर पडलो हें मात उरलें तें एक आंदोलन जावन मुखार गेलें आतां ताका आमी मनशां समुदाय मनशांक कळना ते म्हळ्यार तांच्या त्या सामाजीक परिस्थितीक लागून तशें जालें पूण हांगासर आमी कांय पळोवचें म्हळ्यार हांगा ल्हान समुदायाचे 4 संगती पूण ताचे पुराक जावन थोडे अंशांग आसात ह्या अनुभवान ते बांदून हाडूंक आमकां सुलभ जायत मॅट काडून तशें म्हणजे ओके थोड्या वर्सां आदीं ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची तरबेती आनी प्रकट आसतना खंय हैदराबाद गेल्ल्या कडेन म्हण दिसता हांवें आयकल्लें म्हळ्यार दुसऱ्या कडेन आयिल्ले पळय ते म्हणटाले काले म्हण सांगल्यार ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची जमत जाल्या उपरांत कुटुंबश्री तांचे म्हळ्यार स्वासाय संघाचे मिटींग आनी प्रकट जालें म्हळ्यार हप्त्या पोटी 15 फावटी मेळटना 2 फावटी काल्याक मेळचें देखून आमची जमत जाल्या उपरांत मागीर ही जमत स्वासाय संघाची करची तातूंत क्रिस्तांव मात्र न्ही हेरांय आसात दुसरे आतां जावं पुरो क्रिस्तांवांच्यात कुटुंबश्री आसात स्वासाय संघा ह्या दुसरी मेळोनी आसात आतां ह्या आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमती सांगता एक पयलें ह्या उपरांत हें करचें बरे रितीन वेतागी या खंय मागीर उपरांत आनी खंयच्याक एक वाट कर दिवंक साध्य आसा की कितें म्हणटात हांगासर एक आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत सेवा म्हूण आसा ती सेवा देवाच्या उताच्या प्रेरण करची ती थोडे फावटी वाड्याच्या गरजांक खंयच्यो तरी तातूंत सकड इनवॉल्व आसतात ओके आमी इनिशिएटीव खान गेला जाल्यार समुदायाच्या हातान हेरा धर्माची सांगता म्हणल्यार वाड्याची सेवा म्हणून मारोग रिपेरी करचे ते सकड तोले पुरो सेवा आनी थोडे कडेन कशें आसा म्हळ्यार ताका मिनिस्ट्रीज म्हणटात आतां समुदाय आसा समुदायांत ती सेवा म्हणून करूंक तातूंत विविध मिनिस्ट्रीज म्हळ्यार तुका मिसांव ओके आतां एज्युकेशन मिसांव एक पंगड पळयता सामाजीक काले आतां सरकार आतां म्हणजे सवलत्यो ते परत ते आनी एक थीम पळयतात भावार्थ वृत्ता करचे आनी एक सामूह अशें 7-8 युवा जन आनी भुरग्यांक आनी एक गम तातूंत एक पंगड गमन दिता आनी ते हर एक तांचो वावर करता दाखल्यार शिकपाक भुरगीं शिकच्या 10व्या क्लासीची तांकां कोण हेरां शिकिल्लीं आसात ती डिग्री केल्ली या टिचरां ती तांकां ट्युशन दितात हर एका थोडे कडेन हर एका हप्त्या गेटे जमत जाता हांव ह्या कलकत्ताची गजाल सांगता कलकत्ता हर हप्त्या गेटे जमतात आनी अशें पुरो दुसरे मिनिस्ट्रीज म्हण आसात ते तांचे रिपोर्ट दितात आमी अशें केलां अशें इतल्या भुरग्यांक शिकयलां इस्कॉला वचनातल्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळ्ळा अशें केलां हें सकयल एज्युकेशन भावार्थ वृत्ता करच्या ती म्हणटात आमी इतलीं भुरगीं दोतोनी घेतात ह्या क्लासीचे आसात आनी तांकां वचोंक जायना देखून आमी असली मांडावळ घाल्या क्रिज माता रे जावन असले इतले भुरगीं तांकां आमी हांगा शिकोवंक आराम केला अशें ते एका रितीचें मिसांव जाता वय आतां ताचे भायर आनी एक तुमी सांगिल्लें आसा स्वासाय संघ आनी तातूंत हेर इनवॉल्व जाल्ले आसात आतां स्वासाय संघ ताचीत म्हणली रूत रेग्रो आनी आसात आतां हाच्या ह्या मिटिंगाच्या उपरांत सांगता मेळचें म्हळ्यार सांगता येयल्ले सांगता मेळचें ताका आनी हाका कितें म्हणटात ताका चड कनेक्शन ना पूण थोडे कडेन केलें गेलां ह्या स्वासंघ हाचे भितरूच काम करता आतां मंगळुरान थोडे कडेन आसात शिवोडीपीचे अंतर आसले ह्या शिश्टां बेतनी शिश्टांचे त्या स्वासंघाचे मेंबर हातूंत वावर करना ते दुडू पयशे सांगाता घालचे आनी तातूंत वावर करता तशें पुरो आसा तें आसा पूण एक गजाल अशी आसा की आमच्या आमी सुरू आमच्या समुदायांत सुरू केल्लें हे आमचे धर्मस्थळाचे आमचे स्वासा संघ आसात मानेस्त काश्मीर सहजवाना मानेस्त काश्मीर मॅनेजर्स ताणें घेतली आयडिया हांगा तावून ताणें थीम आतां उरलें तें म्हळ्यार ताणें हर एक म्हळ्यार तांचें सिस्टमॅटीक केलें आमच्या आदी सुरवेर आसले ते आमचे पयस केलें तें पूण तें गरज आसा पूण हांगा तावन एक देवाचे प्रेरणे मिनिस्ट्री म्हूण आमी घेवयेत आनी ह्या सामाजीक संगतींनी समाज बांदून हाडिचे आतां हांगासर समुदाय म्हणटाना आमचे म्हजे वैयक्तीक बदलावन म्हजी जिणेन जायचे म्हज्या कुटुंबाची जायचे म्हजे समाजाची जायचे ओके ते एका रितीचें इव्हांजलायजेशन तेंत सुवार्ता प्रगट करची आनी हांगासर असल्या संगतींनी तें वचचें पूण ती करची रीत विंगड आसा जे आमचे समुदायाचे विंगड जाता पूण ते आतां थोडे कडेन हाच्या समुदाया भायरच मिटिंगां करतात पूण ही सांगाता मेळ्ळ्या देखून परतून येवंक कश्ट देखून आमचून जाल्या उपरांत
करचे थोडे कडेन दिसता तांतू त्या हर एका समुदायाची वाडावळ कितली जाल्या मॅच्युरिटी कितली जाल्या ताचेर पळोवन हें करचें नातल्यार एकत ते हें गिल्ड सोडटा नातल्यार ते गिल्ड खंयच्या सण प्रामुख्यता दिवता हांव तितली मॅच्युरिटी त्या पंगडांक आसाचे आतां आमच्या मंगुरांत आमी तितले स्वासा संघ जावन दी ह्या पंगडाचे आर्थीक सर आमी केल्ले ना आमी येवचे बसचे आनी खंय ल्हान ल्हान सेवा करची वेचें पूण हें आतां केरळांत ते इतलो व्हडलो आंदोलनच जालें तें हारबार जाता म्हूण सांगून आनी पुरा 20 सकट बसले आनी हें पुरो समुदाया मुखार जाल्लें काम पूण तांकां सरकारान मस्त कश्टार घालें तांकां विजा दिनासतना आनी पुरा मागीर फाटीं काडचें पडलें पूण मूळ हांवें हेंच आनी आदल्या पावस आनी मस्त उपास जाल्ल्या वेळार कस जाल्ल्या वेळार समुदाया मुखारच तांकां वावर केल्लो आसा तांकां उदकांतलें हाडन वयर हाडन घरां बांदची कामां ती पुरो आनी तातूंत हिंदू क्रिस्तांव म्हणून ना हर एकल्या म्हणजे भांगार समेत तांणी बँकांत दादल्यांक हाडून दिला आमकां जीव वाचयला न्ही देवाघर तशें त्या तरान वावर केल्लो ते मनशा समुदाय बांदची रीत पूण प्रेरण हांगा तो मेळ्ळा पूण अशें वेवस्थीत तरान स्वसाय संघ करचें तें बरेंच पूण आमकां तितली मॅच्युरिटी हांगा जायचे वाडावळ जायचे आनी करूंक आमकां तो अवकाश जायचे जाता तशें जाल्यार करूंक करी येता बरेंच तें बरेंच पुट्टूक एकामेका बरोवन आमच्या समुदायाचो दिश्ट हो बदलनातले पळयचे करेक्ट आतां थोड्या समुदायांनी पळोवंक मेळटात ल्हान भुरगीं आवय बापूय सांगात येतात आनी तांकां येवच्या खातीर हाजेरी बूक दवरून वर्साचे अकरेक फेस्त करता आसतना कोण सुकोन आसतना आयल्यान तांकां इन्सेंटिव्स म्हळ्यार इल्लेशें प्रूफ दिवचे बरी उत्तेजन दिवचे बरी पळोवंक मेळटा आतां काल ताका म्हणून सांगल्यार सुविलो हंत मागीर थोडे फावटी सोशलायजेशन तातूंत तांकां गेम्स खेळ आनी करतात भुरग्यांक पूण सुरवेर कारण जाता म्हळ्यार आमी ल्हान 7 मॅटाचें विधान करता आसतना ते सडाव जावन व्हडांक सम्मान जाल्ले बरी आसा तें कित्याक म्हूण सांगल्यार उतरां विंची नियाळ करचो तें पुरो आसा तातूंत ते दळा तो तितलो वेळ एक 25-30 मिनटांचो वेळ कितलो आसा ते आमी 7 मॅटाचें विधान करता आसतना भुरग्यांक कांय इल्लेशें बोर जावची साध्यता आसा आनी म्हळ्यार आवट ऑफ द प्लेस तांणी वगत बसचें देखून हें हर एक पावटी करच्या बदला भुरग्यांक म्हणून थोडे पावटी हर एक पावटी न्ही थोडे पावटी वाड्यांत केल्यार बरें दिसत की ते बऱ्या पुरवायची गजाल ती आतां कुटुंब म्हळ्यार कुटुंबां सांगता येतना एक्सटेंडेड फॅमिली आतां कुटुंब सकड आयले स्त्रियो दादले भुरगीं सकड आयली जमत सगळ्यांनी येवचें आतां सुवार्थ वांटून घेवची विधानांत 7 मॅटाचें विधान तें मूळ हांवें विधान आतां खंडीत जावन भुरग्यांक तितलें कितें म्हणटात ताका व्हडांचे सांगता इल्ले कस मारतात ती ल्हान भुरगीं म्हळ्यार एक 5व्या क्लासची म्हण आसत तर म्हज्या अनुभव प्रमाणे आमी भुरग्यांकच शिकयल्लें आसा भुरग्यांक शिकोवन तांचेच आमी जमत्यो करता वाड्यांत भुरग्यांक सामको उणो आसूंक पुरो देखून इगर्जेच्या हंतांत आमी म्हयन्याक इगर्जे सकट भुरग्यांक ओट्टू करून थंय जमत्यो केल्ल्यो आसात या 3-4 वाडे सांगाता मेळोन तशें केल्लें आसात अशें वेगवेगळे भुरगीं बरें करतात आनी तितले आनी तांकां आमी तरबेती मेळ्यांत त्याच विशयांत तरबेती दिवन आतां म्हळ्यार कोंकणी वाचूंक भुरग्यांक कश्टांचें आसा इंग्लीश म्हणून येतात तेय तरबेती सांगाता घालून 2-3 दिसांची आमी तरबेती भुरग्यांक दिल्ले आसा आनी अशें भुरग्यांक हांगासर कितें आतां आवय बापाय सांगता भुरग्यांनी वाड्याक वचचें कित्याक म्हळ्यार घरा ल्हानशीं कुटुंबां आनी हांगासर तांच्यांतले भुरग्यांक व्हडा मेळटात आतां घरा सांगाता मागतात इगर्जेंत व्हड ग्रूप तांचे सेपरेट पूण हांगासर तांची व्हडाणी मागण्या करची रीत ती पळयतात तांकां समजोन पळयतात ती आमी आयकून जागी पळयल्लें चड बरें म्हालगड्यांनी केल्ली रीत पळोवचें आनी तशें हांवें व्हडून सांगलें बरें अविभाजीत कुटुंबांनी वावार्थ दिवची रीत विंगड आसली पूण हांगासर ती पळयतात आवय बापाय कशें मागतात वाचतात कशें वांटून घेतात तें पळोवन तांकां पूण बसोन इल्लेशें बस्तू कडेन पळयल्यार भुरगीं न्हिदतात त्या वेळार ल्हान भुरगीं न्हिदतात पूण ही हायस्कुलाची भुरगीं हांवें पळयलां बरेंच वांटे घेतात आनी तातूंत ते शब्द विंचून काडचें आसा न्ही तें कोणेंय करियेत तांणी मागीर 5 मिनटां वांटून घेजें म्हणून ना शब्द विंचून काडटात ती करची रीत कळजे बरें प्रॅक्टीस आमी तांकां तरबेत दिल्यार ती करतात बरें करतात
पूण एक तुमी सांगले प्रमाणे म्हयन्या तरी भुरग्यांकच विंगड केल्यार तांनीच काम आनी हातीन घेतल्यार आतां आमी थोडे फावटी आलतार भुरग्यांकच विंगड सुवार्ता वांटून म्हणजे 7 मिनटाचें विधान आमी केल्लें आसा तांकांच हांगा लिजन ऑफ मेरी आमचे भुरग्यांची सोडालिटी आहा चेडवांची तांकां विंगड अशें केल्लें आसा सुमार कडेन अशें करून तांकां थंयसर हांगा गरजेचें जाल्यार सुवार्ता वांटून घेवन शिकचें वय ल्हानपणारच आनी देखून भुरग्यांक हांगासर हे विशेश तराची एक हांगासर वाड्याक आयिल्ले कुठले व्हड कुटुंब आमी एका व्हड कुटुंबाचे सांदे मेळ्ळे हे प्रज्ञा येता पवित्र स्नानांत आमी सांदे जाला व्हड कुटुंबाचे सांदे सगळ्या पवित्र सभेचे देखून हांगा ही गरजेक येताना तुका कोणी तुका हें करनात वळख धरल्यार धरली नातल्यार ना पूण वाड्यान तुजी वळख धरतात एकामेका आसा अशें व्हड कुटुंबाचो सांदो मेळ्ळें तें एक बोगाप येता आनी दुसरें आनी एक ल्हान भुरग्यांक ताजी देणी तालेंतां उर्जीत करूंक बरेचसो एक अवकाश हांगा आतां ल्हानपणां आमकां कोत्ता आमकां हे अवकाशच मेळना आमी इस्कालान जे नाटक मेळ्ळ्यार मेळ्ळो नातल्यार मागीर सेमिनारी आयल्या उपरांत दिले हांगा काय ना ल्हान भुरग्यांक पोदां म्हणूंक जोक सांगूंक नाटकुळे करूंक ल्हान भुरग्यांक अवकाश आसा कितलो अवकाश मेळटा आनी भुरगीं कितले हुशार जातात थोडे वेळ ल्हान भुरगीं 5वी-6वी क्लासीची MC करतात बऱ्या पुरबायन कार्यनिर्वाहन करतात हे पर अवकाश हांगासर मेळटा हांगासर सुवार्ता वांटून घेवची मात न्ही साळावळ आसा सेवेंत भाग घेतात तशें म्हणटना वडिलां जावन शिकोवन तांची अभिवृद्धी बरीच जाता तुमी सांगले म्हणटा ते इल्लेशे तांकां तरबेती जायचे ओके भुरग्यांक आनी भुरग्यांचे समुदाय म्हाका भारी सापुरबायचे हांवें 2-3 कडेन पळयलां ते स्वंत मागणे भुरग्यांनी हांव पळय सांगत आसतना शक्तीनगर फिरगेजेन म्हाका ते सांगूंक अभिमान भोगता हांव एका वाड्या जमत गेल्लो सुमार एक 20 वर्सां पयलें थंयसर आवय बापायच्या मदें ल्हान भुरग्यां बसलां हाका कांय 5-6 वर्सां जायत चक्कड मागणें म्हणून येता आसतना यें भुरग्यां म्हाका बरी माम्मी डॅडी दिल्या जेजू तुका अर्गां ल्हानशे भुरग्याचे मागणें आवय बापायच्या दोळ्यान दुका इतल्या अपुरबायचे मागणें एक संत मागणें एक भुरग्यां 5-6 वर्सांच्या भुरग्यांक करता जाल्यार हाका प्रेरणा हांगासर तोले एक अवकाश मेळोन तोलो अनुभव एक जाता देखून भुरग्यांक अप्रुपशें अशें हांव सांगत अप्रुपशें एक वर्सांचे 2 पटी भुरग्यांक सपरेट केल्यार बरें तशें नाशें आता फाटल्या सुमार 30-35 वर्सांनी आमच्या DSA निरंतरी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची तरबेती जाल्या जावं पुरो DSच्या हंतार वारड्या हंतार फिरगेच्या हंतार अशें जाल्या आनी तूं काले म्हणून सांगल्यार रोटेटींग लिडरशीप म्हळ्यार एकल्यान न्ही सगळ्यांनी भाग घेवचे म्हळ्यार सगळ्यांनी मुखेलपण कान घेवचे अशा प्रमाणे आतां अशें DSAचेर एक दिश्ट गेल्यार तुमी आमच्या DSA भितरले समुदाय ह्या जाक आनी धार्मीक नासतना आपणा इतल्याकच सोलून वरच्या त्या हंताक आयल्यात गी ताका एक मिक्स्ड जाप दिवचे पडटा 1987 आराम जाल्यात तशें म्हणटा लागीं 35 वर्सां जालीं खंडीत जावन मस्तू वाडावळ जाल्या पवित्र पुस्तकाची समजणी आयल्या हर एकले कडेन पवित्र पुस्तक आसा वाचतात पूण हे मुखेलपण घेवन सांबाळून व्हरचे आतां 3 संगती आसात समुदाय आराम करचे सस्टेनिंग ते सांबाळून व्हरचे मागीर परफॉर्मिंग तो दितांनी ते क्रियाळ जावन आसाचे आतां देखून आमचे स्ट्रक्चर गरज आसा एक वेवस्थीत आसा देखून हे फावटी नॅशनल लेवलाचेर आमी 20 वर्सां काम केलें एक चार्टरांतून आराम केला विजन मिशन एंड स्ट्रक्चर्स म्हणून हे फावटी पुण्यात जाल्ल्या आनी तूं तें पास केलें सगळ्या आमच्या नॅशनल मट्टाक आनी कोंकणीक तें आमी घालां आमच्या समुदाया बुकान तें घालां आतां स्ट्रक्चर गरज आसा कित्याक म्हळ्यार सस्टेनिंग आनी सर्तेचें मुखेलपण पळोवच्याक आनी फिरगेजेंत केंद्रीक समिती म्हूण आसा त्या केंद्रीय समिती हर एका वाड्यातावन गुरकार आनी तशेंच हर एका वाड्यातावन रेप्रेझेंटेटिव्ह आसात तांणी म्हयन्याकडी सांगाता मेळचें ही सातबाड्याचें सुवार्ता वांटणीचें एक विधान सोलोवन अनुभव जोडचो मागीर हर एका वाड्याची ती चरी येता वर्दी येता ती घेवची तशें घेवन ताची म्हळ्यार खबर पळोवन विगारी आसतात धर्मिकाय आसतात अशें ताची वेवस्था पळयल्यार मात तें उरता आतां आमच्या मंगळुरांत हांवें सांगचें जाल्यार तसले स्ट्रक्चर नांवा खातीर आसात सुमार फिरगजांनी ती केंद्रीक समिती
थोडे महिन्या गेटी मेळटा थोड्या कडेन म्हयन्या गेटी मेळना थोड्या कडेन नांत आतां आमचो गोवळी बाप येता आसतना तो आसा की पळयता तांचे सांगाता बसता तांकां आपयता अशें करता तशेंच दुसरे ते हांगातान आसा मागीर वाड्यान ती जायचे समिती जायचे वाड्या समिती ती तयार करता आतां वडोला कितें सांगले ते मिनिस्ट्री ते प्रक्रिये जाल्यार त्या घरा बसकी मांडावळ घालची जाल्यार अकरेचे कडेन वचून धरपडल्या पावना आनी तितले मात ते कुटुंबांची वळख साळावळ जायची जाल्यार ही समिती ही वाड्या समिती ती इश्टांचो पंगड म्हण येत वो इश्टांचो पंगड हांची इश्टां पळोवन लोकांनी येजे अर्ली मॅच्युरिटी आमकां आयल्या की म्हण एक सवाल ते आमचे इज अ चॅलेंज फॉर अस हे पंतावन आमकां तसले आसा करचें आतां म्हजें प्रस्तूत आतां ह्या दिसांनी मिसांव 10th वाराड्याक वेचें थंयसर पाद्र्या वांगडा सांगचें मागीर विर्गजांक वेचें थंयसर हे सामित्यो ते कित्याक ते मांडावळान आसल्यार मात्र जाता नांतर आतां कोवीड आयिल्लें पडलें आतां परतून ते रुतां करूंक कश्टा आनी वाडावळ जायना आतां एक जड लायल्या उपरांत ताका फावो त्या वेळार फावो ते ईट घालून तसो त्या माते जड वाडटा सोण सोडल्यार उदक घाल नातल्यार आनी ते कोणा म्हणजे जबाबदारी घेवचे नातल्यार आमच्या वांगडा महोत्सवाची गजाल जाता परून काडिल्ल्या फोंडांत लायिल्ल्या तांतूं येवचे वर्सा परतून लावचें आमकां देखून सुरू करचें परतून सुरू करचें तितल्यान आतां धाकल्याक हांवें सांगचें सुवार्ता वांटून 7 मिनटाचें विधान तेंत आसा आतां मोदेगात तरबेती मेळिल्ल्या सुरवेर तरबेती मेळ्ळी आसा मोदेगात मेळोंक वचना गोत्ता आमकां गोत्ता तुवें पळयतना कांय गोत्ता खंय पावलां आतां तातूंत सुवार्ता मांडून घेवनची सुमार विधानां आसात 7 मिनटाचें विधान आसा आर्सो विधान आसा बायबल नोट्स विधान म्हूण आसा आमोस विधान म्हूण आसा मागीर लेक्ष्यो दिविनाम अशें सबार विधानां आसात तें कितें करता अशें करून एक समुदाय वाडावळ जायचे देखून आली वेवस्था आसल्यार म्हा जाता आतां आमी पळयत आमच्या तसले आमकां 2014 इस्व्यान आमी सर्वे केली लांगरेज समुदाय सर्वे त्या सर्वेंत आमकां मेळिल्ले रिजल्ट अजापाचें जालें म्हळ्यार 70% ह्या जागांनी धर्मिकांनी आमकां समुदाया विशयान गोत्तू ना म्हळें मस्त आमकां समाज सारकी समजून येना म्हण आमकां मेळिल्लें तशेंच लोकांनी म्हळ्यार आमकां हें गोत्तू ना आमी कितले 25 वर्सां जिबल्यो 2013 जाल्लो 14 आमी सर्वे केले मागीर 15 आमी समुदायाचें वर्स म्हूण केलें अशें म्हणटना ती समजून दिवची गरज आसा गोत्तू ना आमी म्हळ्यार आतां समुदाय म्हळ्यार वाड्यान सांगाता मेळचें मात चिंतलां हें इव्हांजलायजेशन कुटुंबां बांदून हाडचीं वाडो हाचे व्याप्त विस्तार आसा थंय प्रज्ञा बळादीक येवना बळादीक आयले जाल्यार दादले युवजन सुमाजन येते आसले तशें परिस्थिती तशी आहा पूण एक आमकां फांतावन एक मुगान व्हरून वाड्या जमती ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमचे ते स्त्रियांचे समुदाय म्हणटात हे केवळ वाड्या जमती काय ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमती मात न्ही गरजेची तेंत आमकां पळोवंक मेळटा सादारण 2-3 2 वांटे स्त्रियो असतात एक वांटो दादले असतात आनी तेंत आमकां वाड्यांनी पळोवंक मेळटा आनी सडावच जावन आयकूंक मेळची हे संगत कारण म्हणून सांगल्यार दादले मनीस येनात अशें म्हणून सडाव जावन आयकूंक मेळचें थोड्या कडेन एकलोगी या दोग कोण नासतात आतां वो एक समाजचो सगळ्यांनी आसा वय तो परिहार करूंक कांय ताका विधान आसात या चिंतप कांय आटयलांगी या कांय कशें करीत हें न्ही जाय की आतां दादले मनीस आनी युवा जनांक हें आकर्शीत करना वय हे सवाल हांवें लोकांक विचारचें तरबे त्या वेळार ते दळा स्त्रियो म्हणटात वय म्हणून दळा आमी विचारचें हे दादले कोणाचे येनात म्हणून दादले कोणाचे ते आमचेच तर तुमचो प्रभाव तांचेर पडना मार्केटी तुमी सांगता येतात रेस्पेराक येताना तुमी सांगतात ते गेल्ल्यात आतां जमतेक येताना ताका वस्तू कारणां आसात एक आमचे दादले सबाजन गांवांत नात गल्फांत आहात हेरे कडेन आहात वावराक येतात आनी थोड्यांक हें चिंतलात आनी हें सुरवेता हांव तेन्ना चिंतप हें मागण्याची जमत म्हणलें चिंतप आनी तांकां सामाजीक संगतींनी तांकां इनवॉल्व केल्लें आमकां दिसून येना आनी हांची सेवेची ल्हान कामां पराती पूण थोड्या कडेन आमी पळयता आतां दाखल्याक तमिळनाडून जाल्यार जावन दी या केरळांत त्या सामाजीक एज्युटेशनाच्या ताका हेच जाय दादलेच आसात हांगा हांवें पळयलें आतां नॉर्थ इस्टान थेने दादले येतात हांगा मुंबयन जाल्यार आसात मागीर कलकत्तांत ताका शिकप ना पूण कामाचे पुरा हे कुली कामाचे ताचे हाचे पुरा दादल्यांचो सामको व्हडलोच आसा स्त्री आसात पूण दादल्यांचो सामको व्हड आसा
ते वांटून खाण घेतात की स्वप्रार्थना स्वप्रार्थना करतात वांटून वांटून खाण घेतात घेतात. तांकां व्हड शिकप ना पूण तांचे ते अजाप दिसता आमकां ते पवित्रात्मक काम करता पूण तांचे तितल्यार सीमित जायना तांची सेवा आसा तांणी सांगात रांदोळी करची आसता थोडे जागे तांणी वयशिल्ल्यात रांदोळी करतात समुदाया खातीर तांचो वावर करून कोणाक आदार दितात दुकोर पोसतात तशें सुमार समुदायाचें काम केवळ हप्त्या कडेन सांगात मेळचें न्ही म्हयन्या कडेन सांगात हे निरंतर तो ओके तस जाल्यार हंतर सकड तांचो मेतेर जातात आतां हांगासर आमी आमचे समाज बदलावण म्हणटा आसतना तांचो स्त्रियो मात न्ही दादले एज वय आतां ती म्हाका एक ह्या समाजाचो एक संदो जावन म्हाका जबाबदारी आहा ते सिवीक सेन्स म्हणटात आमकां ते सामाजीक बद्धता आमकां कितली आहा ते सवाल आमी विचारचे आमी दादले आमी गल्फाक गेले थंय गेले हांगा गेले काम केलें घरा आमच्या घरा भितर बसल्या आमच्या घरा आवरायल्यार आयल्यार मात्र आमी उठोवन वयता थंय दळून शेजार आयल्यार उठोवन आमची तली सिवीक चिंता पत्त मस्तुण्या ह्या दिसांनी इल्लेशें आमकां येत आसा ते बऱ्याक तस जाल्यार सिवीक संगतींनी आमी मेतेर जायचे आतां पंचायत लेवलाचेर शेंतपुरा अंतुमुरा वोटाक रावचे ती प्रक्रिया हांगा जायची ती प्रज्ञा येयची थंय थंय आमकां दादले एजेस आनी हांगासर येता आसतना आमी देवाचें राज बांदचें एवढें आसतली आमी देवाच्या राजा खातीर वावुरचें देवाच्या उतराच्या प्रेरणान देवाचें राज हांगासर आसा करूंक प्रयत्न करचे तो व्हड ध्येय आमी धरून आतां इगर्जेन मी सांगाता मेळोन येवन सुलाभ पूण ते तो संदेश जियोवंक आमच्या स्थळीय वाठार जियोवंक आमकां ही गरज आसा थोडे कडेन दादल्यांचेच जमत्यो करतात आमच्या देशीन एक दोन कडेन दादल्यांच्योच जमत्यो केल्ल्यो आसात तांकां ह्या तरांचे वावर करूंक आनी आतां आमकां आमची एक कळटा आमच्या फिरगजेन थोडे फावटी पुरो गुरकार पुरो स्त्रियोत आसात आनी तशें ती एक आमचें म्हळ्यार थोडे कडेन अप्रूप खंय कडेन म्हणे एका फिरगेचे सकट दादलेत आसात एका लेखार समेच्या काळार स्त्रियो तूं चड आसल्यो आनी स्त्रियो चड परिणाम करूंक शकतात पूण हे सामाजीक संगत्यो सांगाता म्हळ्याचे आनी हे तत्व आमचें आसा देवाचें राज बांदचें ही चड मती वचोची आनी आतां युवा जनांनी तांचे हांगासर कितें जाता तें आमकां नाका नासतना जियोवंक जाता म्हणल्यार चिंता आसा आमकां मस्तू संगती नासतना जियोवंक जाता ताका गरज ना पूण हांगासर तुजें जिवीत कशें जियेताय टू दीस फुलनेस हांव तें बरोवन अमतोच्या मापान आमी जे सोम्यान म्हळ्यार हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवच्याक जिवीत बरोवन अमतोच्या मापान जियोवच्याक आतां वाड्यांत दादल्यांत स्त्रियो मात आसात युवा जनांत म्हणल्यार कुठले जिवीत तें आतां जे पाप साहेबान सांगचे बरी जेजूचे मिस्ती कूड ती फ्रॅक्चर जाल्या म्हूण आतां पवीत सभेंत आतां वाड्यांत इतले दादले इतले बोळादीक मनीस समजून आसले आनी जिन्नेचो अनुभव आसले देवाच्या उतराच्या अनुभवा मुखार ते येवन वांटे कितें जाल्यार थंय त्या समुदायाचें रूपच बदलता तशें म्हळ्यार आमचे एक सर्वे प्रमाणे गोत्तू ना विशय समुदायाचे विशय गोत्तू ना काले म्हणून ताची चरित्र गोत्तू ना थोडे कडेन आमी तरबेत दितना चरित्र आमी सांगता अशें आयलां आनी असो एक थोडे फावटी हे नातले आसा हेटी येवन अनुभव जाल्ले मागीर सोडनात येतात ओके दादले पूण आनी तेजे स्त्रियांनी दादल्यांक इन्फ्लुएन्स करचे सांगचे आपण हाडचे भुरग्यांक आपण हाडचे तो येना म्हणून सांगचे न्ही आपण हाडचे आनी तुज्या घरा जाता आसतना रावयचे तांकां थोडे फावटी गमत म्हळ्यार तांच्या घरा जमत आनी त्या दिसा दादलो ना येता तांकां म्हळ्यार सुखार तुमकां कोत्ता तुमी विगार आसतना आमकां कोत्ता ही गजाल तरणाटे घरचे नात त्या दिसा घरचे नात तसली परिस्थिती तांच्या घरच्यांक सांगचे तितले आमकां देर आसा जेन्ना तुमी आमी ह्या जागांनी सांगून जावचें न्ही तें असली एक प्रज्ञा आमच्या वाड्या आतां वाड्याचें फेस्त म्हणटाना सकड आयले येतात ते कित्याक म्हण विचारतना तें जेवंक काय म्हळ्यार आमकां एंटरटेनमेंट जाय सांगातपण जाय पूण तें सांगातपण देवाच्या उतरा बराबर साळावळीन सदां जाय म्हणलें तें एक प्रज्ञा आमचें तें हें जें तें आमकां चॅलेंज अशें हें आमी आमकां विगारांक पदराबांक धर्मिकांक चॅलेंज असलें आमी लोकांक तें मुखेलपण बांदून हाडचें तें तसलें मुखेल बांदून हाडूंक आमी वावुरचें पडटा हें चॅलेंज हे चॅलेंजीस यू हॅव टू फेस आनी तसली प्रज्ञा निरंतर दिवन आसा जे आमी तशें त्या झाडा हें कितें जाता वांटून घेवचें मुखेलपण येता आमी सबार कडेन तें आयिल्लें आसा आतां भारतभर पळयतना म्हाका दिसता आमी आमची वेवस्था आमकां आसा
पण ही वाडावळ आमची जाल्ली बारी सावकास ओके ओके थोडे घडे आराम झाला मात 10 वर्सांनी तर ते त्या सामाजिक तूं देवाच्या उतर प्रेरणा ते आयल्या सांगत ती वाडावळ बारी आता गोंया सुरू केला पण बंदच पडलें कित्याक तांचे सांगाता मेळचें चड जालें सांगाता म्हणल्यार संभ्रमत चड जालो देवाचे उतर भायर पडलें सेवाय गेली आनी समुदाय आतां ते प्रयत्न करता येतात मुंबईंत पळोवचें जाल्यार सांगो आसलो पण तांचे मुखेली आयले ना ते मलगडे तेच उरले ते एक लसपाटे येता आसतना हांगा बांदून हाडलें काय ना बॉस्को पेना ताचे सांगाता व्हडले टिमंत आसले बॉस्को आतां तांचे समाज तांचे ते दुसऱ्या हंताचे मुखेली नाच आतां बी साहेब आसा ताका तो प्रयत्न करता येता आसा ते दुसऱ्या हंताचे मुखेल ना आतां आमच्या म्हाका ओमजूर आसलो ओमजूर आतां हांव ते तरबेतेक येताना म्हाका पयलेंचेच मेळटात आतां नवे एक आसात एक 20% नवे एडिशन जाल्यात ओके नातले तेच आमी त्या दळा तरबेती जोडले तेच आसात आनी तांकां पयल्यांक तयार करूंक आसा तले तशें केल्यार म्हाका ते उरतात आनी दादले तांची असली प्रज्ञा दिवची एक जबाबदारी आमचे पंथावन आमचें तें आसा आमी ह्या समुदायाच्या जमतींत 7 मेटराच्या विधानांत शब्द विंचून काडटा ताजे उपरांत 2-3 फावटी वाचता वांटून काण घेता मागीर शब्द विंचून काडलेले बरे गेल्ले येवचे पटी उडासा उरच्या खातीर ते बरोवन दवरचे ते पुरो विधान जिविताचें उतर पूण हांवें पळयल्ले प्रमाणे हे काला म्हळ्यार कॅरिझमॅटीक मागण्याचे जमती ह्या रेतेरी आसात तांतूं कोण वेतात म्हळ्यार तें काल जाता म्हळ्यार एक 4-5 दीस उट्ट रावतात आनी बरें उर्बयता आनी ताज्या मागीर तांणी देवाचें उतर जिखून धरची रीत इल्ली विंगडत आसता थोडे फावटी अध्यायी आनी वेर्स तें परा उडासांनी परा दवरून ती सांगतात देवाच्या उतराची इल्लीशी गुंडाई बरी मेळटा म्हूण दिसता म्हाका थंयसर रुसांनी परा थोडे एबरेशन्स आसात म्हळ्यार तांतून भायर गेल्लीं थोडी वाट सुकून गेल्लीं ती गजाल विंगड पूण बरेंपण मस्त जाल्लें आसा देखून खंय कडेन असले थंय कितें जाता तांतलें बरेंपण आमच्या समुदायाच्या लोकांक वर्सांत 1 या 2 फावटी कांय तसलें कांय दिलें जाल्यार दुसऱ्या नमुन्याचें इल्लें जेवण ते जाल्यार कांय ह्या समुदायाक इल्लोसो जीव दिवंक म्हळ्यार देवाच्या उतराची उर्बा सोडूंक कांय उपकारां पडत गी कंबायन केल्यार अशें आतां कॅरिझमॅटीक मुवमेंट आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तांतूय देवाचें उतर हांगाय देवाचें उतर थंय जेजूचो वैयक्तीक अनुभव हांगाय वैयक्तीक अनुभव आमी समुदायांत करचो आतां हे 2 रिती आतां हांवें सांगलें सुवार्ता वांटून घेवची विविध विधानां आसात आतां हें 7 मेटाचें विधान आनी लग्ती जाली सभार आसात कॅरिझमॅटीकाचो मुख्य उद्देश कितें म्हणजे विजन आनी मिशन ऑफ कॅरिझमॅटीक हांवें समजल्या प्रमाणे थंयसर एक व्यक्ती मॅच्युअर रिलेशनशीप सोम्या संगी एक तिचे बारीपैकी फावुल्लो एक संबंद दवरता आनी ताचे उतरां प्रकार जियोवन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो जियोवंक वैयक्तीक तरान प्रयत्न करता तो आतां आमी पळयता एक घरांत एकलें आसा सगळें वचनात घरची एक मात आसता हांवें पळयलें थोडे कडेन दादलो वचना ही सकयल रेतीरेक वेतात आमकां फिरगेच्यान पळयलां आतां ही गरजेन ती आमी विनवणेचे मागणे आनी कॅरिझमॅटीक मागणें दवरल्यार येवंकूच येनात थोडीं येतात आमी आराधनान ओट्टू सांगता करना आमी करता तें आमकां म्हळ्यार ते तो अनुभव जायचे म्हणून पूण वाड्यांत आमी ते दोनी बरशिल्ले कुडले सामाशे येतात आतां थोडे कडेन प्रेज आनी वर्शीप पयलें करना मागीर आमी करयांगी पूण वाड्यांत तले खाली तेचे म्हळ्यार थोड्यांक लायक आसता थोड्यांक ना थोड्यांक मावून जायचे एकलेचे पूण हांगा हें विधान आसा मेथड आसा ताची ती रीत आसा आतां ती रीत आमी ती पाळिये आनी कॅरिझमॅटीक विंगडच तेन्ना करये जाय जाल्यार वाड्यान एका म्हयन्यांत आमी कॅरिझमॅटीक मागणें करया आसूं तांतूं कांय पूण दोनीय परतून सज्जिगे बदल केल्या जायना कुंकडा मास आनी दुकरा मास बरशिल्ले बरी जाता ते विंगड डिश केल्यार तो बरें हांगा कितें जाता देवाच्या उतराचो अनुभव हांगासर एक साक्ष दिवचें आसा पळय तें थंय साक्ष दिवची विंगड हांगा दिवची विंगड हांगा वैयक्तीक अंतर म्हाका जियोवंक प्रयत्न केलें आतां जिविताचें उतर जावन दी सेवा जावन दी जियोवंक प्रयत्न केलें असं जाल्यार प्रेरण म्हाका मेळ्ळें म्हणून आनी तेजे सगळ्यांक अवकाश आसा तें कॅरिझमॅटीकान तूं तांणी करता तांणी सांगची रीत विंगड आसा साक्ष दिवची पूण तें साक्ष दिवची पूण हांगा अशें पूण हांगासर हे 2 विधानां ती विंगड
आता बोर जाता हें म्हणून सांगून आमी हांगा तें बसयल्लें कुठलें मागीर ते येयना आमच्या डिसिजन जालां तें थोड्या फावट गजांनी जालां येयी बसयलें ते बसयलें मागीर येयना ते येयना म्हळ्यार थोड्यांक तें लायक जाता मागीर थोडे येनात हें काल्यांचे प्रेजन वर्शीप आमकां नाका तें हय. येनात अशें जालें आमचें आज जाल्लें तें देखून मागीर तांणी तापोवन फादर हें तुमी सांगाचें बिगाराक बिगारान बरशिल्लें आसा अंतू समुदाय सातमाडाच्या विधानांत गुंडाळ्याक वचोंक जाता आनी भोव अपुरबायेचें आसा देखून तेंच आमी दोन हें जाय जाल्यार तुमी वर्सांत एक बडी विंगड करया एक त्या दोन बडी करया तोंदरे ना आतां तें बरें आमकां तें देवाचें उदर मेळचें वय वय पूण आमच्या तसले तरबेती खरेंच म्हणटल्यार रे आमच्या लोकांक तें कशें वाडची ती तरबेती ना आतां आमी पळयता थोडे मुखेली हांगा ते करतात पूण आमच्या लोकांक तांणींत जावन तें मागणें करचें खंय आसा चड आमची मुखेली आसात आनी तांणी सांगलें ताचो पाटलाव करता सोम्याचो पाटलाव करचें न्ही तांतू आमी सोम्याचो पाटलाव पर्सनल यू बिल्ड माय पर्सनल रिसेप्टिविटी टू होली स्पिरीट अँड जिजस सोम्याक तें गरज आहा थंय हांगा कितें जाता हांगा म्हाका एक सामुहीक तरांनी म्हाका जबाबदारी आहा ओके हे तूं वांटून घेवचें पूण वैयक्तीक तरान सोम्याचो अनुभव हांगा जायचेच देवाच्या उतराच्या पिऱ्यान जायचेच पूण बरशिल्ले कुठले समाशे येतात ओके तशें म्हाका न्हू ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कित्या खातीर आरंभ जाले आनी ताजे उपरांत ताजी वाडावळ कशी जाली आनी उपरांत ताजी प्रमुख लक्षणां कसली आनी सांगाताच भारतांत तेणे येत आसतना उरले कडेन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कशे चलतात हे सगळें आमकां भोव अपुरबायेन मानादीक बाप जोकीम फेर्नांडीस आनी आमकां ह्या वेळार विवरून सांगलां आनी तशेंच आमचे दियेसीजींत थंय हांगा पळयल्ले ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे दाखले आमचे मुखार दवरल्यात भोव अपुरबायेन ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची जाणवाई समजणी आमकां दिल्या इतल्यार संपना आमकां खंडीत जावनी फिरगेच्या हंतार वाड्याच्या हंतार चड आनी चड तरबेती जाय तरबेती जाते आसात कितले चड आमी तातूंत भाग घेता तितली आमची जाणवाय चडता आनी ह्या वेळार तुमच्या सर्वांच्या नांवान मानादीक बाप जोकीम फेर्नांडीस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू बाबा देव बरें करूं थँक्यू आज आमी चलयल्या संवादा विशयान तुमकां कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार तुमी खंडीत जावन विचार येता व्हॉट्सॅपार तुमी सवालां धाडची तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत हे बोटे मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें समट आणि सावाला
शिकतास्ताना सडई आमचो भावार पवित्र कधीच भेटयताना सडई आमचो भावार खालत्या काळजान तुमसार जाता आसताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता आसताना सडई आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.